करमल घाटार दिसपट्टे अपघात जाल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला। 8 दिसां आदी एक ट्रक ह्या मार्गार बंद पडिल्लो, जाका लागून येरादारी करप्यांक अजून मेरेन आडमेळी जाता। पूण आता परत थंयच आनी एक ट्रक रस्त्या कुशीक पडला आनी दुसरे वाटेन काम चालू आशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक सरकशी करच्यो पडटा। मजेची गजाल म्हळ्यार ह्या ट्रकांक थंयच्यान काडपाक काणकोण पुलिसांकडेन क्रेन ना। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण साकून जेन्ना आमी मडगांव वयता जो करमल घाट आशिल्लो ताचेर सातत्यान अपघात जाताले आनी जेन्ना लोकांनी बोवाळ मारल्या उपरांत करमल घाटाचें कांय प्रमाणात काम सुरू जालें। त्या वेळाचेर वाहतूक कांय प्रमाणात सुशेगाद येवपाक लागली आनी वाहतूक सुशेगाद आशिल्ल्या कारणान हांगासर अपघाताचो सिलसिला जो मातसो कमी आशिल्लो। पूण दुर्दैव अशें की 8 दीस जाले हांगासर हो एक ट्रक बंद पडिल्लो रस्त्यार। दुर्दैवान तो हालच ना जालो, ताका लागून तो काडपाक शक्य ना। आनी विशेष गजाल अशी म्हळ्यार की काणकोणच्या पुलिसे कडेन एकूय क्रेन नाशिल्ल्यान पुलीस सुद्दां तो ट्रक सायडीन काडपाक शकना। जाल्यार दुसरी गजाल, आज दनपारच्या सुमार 2:30 वरांचेर एक सिमेंटाची गाडी पडली एका सायडीन आनी हांगासर सारकें ट्रॅफिक जाम जावपाक लागलें। आनी ह्या सिच्युएशनांतल्यान जे आतां ट्रॅफिक पुलीस आसा ते आपल्या पद्दतीन सर्कस करून हांगासर गाडयो हेवटेन तेवटेन काडून कशा पद्दतीन जी वाहतूक हांगासरली आसा ती सुरळीत करपाचो यत्न करता। हांगासरले एका सायडीक काम चलता, एका सायडीक ट्रक पडला जाल्यार दुसऱ्या सायडीन ट्रक बंद पडला। अशें तिहेरी जे संकट आसा आतां सद्या हांगासरल्या ह्या जंक्शनाचेर आसा। आनी हे जंक्शन एका सायडीन आगोन वचपाचो रस्तो आशिल्ल्यान हांगा जंक्शनाचेर बरेचशे गाडयो रावतात। त्याच बरोबर जो गुगलाचेर मॅप दाखयता आगोन वचपाचो रस्तो, ताका लागून बरेचशे जण अकस्मातपणे ब्रेक लायतात आनी आपलो जो रूट जो आसा चेंज करता। तिसरी गजाल म्हळ्यार हांगासर हो जो जागो दिसता हांगासरले गांवांतले लोक जे आसा ते भाजी विकपाक बसता आनी सुदैवान जेन्ना तो ट्रक जेन्ना पडलो तो ऑपोजीट सायडीन पडलो। जर तर ह्या सायडीन पडलो आसतालो जाल्यार मोठी ट्रेजेडी जावपाक शकता आशिल्ली। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।